फोंड्या शिंदळकी वेवसाय सुरू आशिल्ल्याची धक्को दिवपी घडणूक उक्ताडार आयली। फोंड्या पुलिसांनी 30 ऑगस्टाक एका हॉटेलाचेर धाड घालून शिंदळकी वेवसायाचो पर्दाफाश केलो। ह्या कारवायेंत एका चलयेची सुटका केल्या। ह्या प्रकरणात अस्तंत बंगालांतल्या नजीम जमेदार आनी आझमगड उत्तर प्रदेशांतलो दुबावीत राजेश गौड ह्या तिगांकूय अटक केल्या। उपरांत तांकां 6 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायली। जाल्यार चवथो दुबावीत SK कुरेशी हाचो सोद चालू आसा। स्टेशनाचे PI विजयनाथ कवळेकर आणि त्याच्या स्टाफांनी शेनवारा राती एका फोंडेच्या हॉटेलार रेड घातली आणि थंय तांकां 3 जाण जे वेश्या वेवसाय गुंतलेले तेंच्यांनी ताब्यात घेवन तांकां अरेस्ट केल्ली आसा। शेनवारा राती ही घटना घडलेली आसा। त्याच बरोबर एका चेडवाची सुटका केल्ली आसा। पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे जेन्ना आयताराक ह्या तिगांकूय कोर्टान हजर केले तेन्ना कोर्टान तांकां 6 दीस पुलीस कस्टडीक दवरपाची ऑर्डर दिल्ली आसा। सद्याक फोंडा पुलीस स्टेशनाचे PI विजयनाथ कवळेकर यांनी केल्ले कारवाई बद्दल त्यांचे फोंडा एरियेन स्थानिकांकडून स्वागत तशेंच त्यांचे कौतुक केल्ले वयता। त्याच बरोबर बाकीच्या काही हॉटेलाचेर नजर दवरची अशी मागणी स्थानिक लोकांक करीत आसा। फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।